मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे सुभाशे पाठयता आनी कार्मेल किरण कार्याक मोगाचो येवकार मागता. देवाचें उतर हर एका दिसा सांजेर आमी नियाळती आसां आनी आमच्या जिविताक त्या देवाच्या उतरांत प्रेरण जोडती आसां. बोवा पुरबायची गजाल आनी आज हेच उद्देशान आमी सांगाता जमल्या वसता देवाचें उतर आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळी 14-16 म्हण आसा. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शेर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बागार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पुरजोड. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी सगळ्यांनी आवाजच आवाज, कोयरच कोयर आनी भायर दाट काळकी रात तरी आकाशार
उजवाडच उजवाड. कारण कितें म्हूण हांवें तुमकां सांगचें म्हूण ना, तुमकां येदळूचो तें गोमलां आसतलें. वय आवाज पाटाकिंचो, कोयर पाटाकिंचो आनी उजवाडी पाटाकीचोच. वय की न्ही, तुमी हांवें सांगच्याक ओपवतात म्हूण हांव पातयेता. वय आमचे हिंदू भाव आनी भयणी ह्या दिसांनी दिपावळी फेस्त संभ्रमतात आनी त्या देखून आयचो नियाळ दिपावळी फेस्ता वयर. हें कितें? कार्मेल किरण देवाच्या उतराच्या नियाळाच्या कार्यक्रमांत दिपावळी फेस्ता विशयी नियाळ घे म्हूण तुमी विचारूंक पुरो, आजाप पावोवंकय पुरो. वय मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सावाल वाचपी पूण एक कारण आसा. कारण कितें म्हळ्यार आमी सदांच उक्तीं आसूंक जाय. उक्तीं आमची मोनां, उक्तीं आमची काळजां. हेरांत हांव शिकोवंक, प्रत्येक जावन हेरांक पळोवंक, हेरांच्यो रिती रिवाजी गमन दिवन पळोवंक आनी तातूंत कितें बरें आसा तें वाखणूंक, ताचे विशयी होगळीक विचारूंक आनी आमच्या जिविताक कितल्या मापान तें लघु करी येता तितल्या मापान लघु करूंक, स्विकार करूंक आमी उक्तीं आसूंक जाय. हें जावन आसा आपोवणें दुसऱ्या वातिकान महासभेन दिल्लें. उक्तें मौन मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो एका व्हाळच्या उदकाक सरी करी येता. पावसाले दीस संपले, न्हंयो व्हाळ भरून वमतल्यो थोडे दिसा आदीं. आतां हें उदक वाळटा. व्हाळच्या उदकान कितें आसा? नितळाय आसा, प्रशांतता आसा, थंयसर वाडवळ आसा, नवेंसाव आसा, फ्रेशनेस आसा. वय की न्ही? तेंच एका तळ्यांत आसच्या उदकांत वा व्हाळांतल्या उदकाक आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तसलें फ्रेशनेस ना, थंयसर तसली वाडवळ ना, तसलें नवेंसाव पळोवंक मेळना. त्या देखून आमी क्रिस्तवांनी व्हाळच्या उदका भशेन जावंक जाय. आमचे बोवारे कितें चलता त्या विशयींत आमचे दोळे सदांच उक्ते दवरूंक जाय. आमची कानां धांपलेलीं आसची न्हय. वय आमी आमच्या भावार्थाक घट्ट दामून दवरूंक आसा, भावार्थाक चिटकून रावंक आसा आनी त्याच संदर्भी आमचे विश्वे उक्ते दवरून बोवारान कितें चलता तें पळोवंक आनी ताचे तावन शिकोवंक आमी मुखार सरूंक आसा. हे म्हजी शिकोवन न्हय मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, इगर समतेची शिकोवन प्रत्येक जावन दुसऱ्या वातिकान महासभेन दिल्ली शिकोवन. वय आमच्या वाठारांत जी येतल्या तशेंच सगळ्या हिंदू भाव भयणींक ह्या दिसांनी फेस्ताचो संभ्रम आनी तांकां भोव प्रामुख्याचें फेस्त जावन आसा दिपावळी फेस्त. हिंदू धर्मांत आमी गेले जाल्यार आमच्या चड 100 आनी फेस्तां तांकां आसात. जावंक पुरो रामनवमी, शिवरात्री, विनायक चतुर्दशी, होली, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी आनी अशें जायतीं फेस्तां तांकां आसात. आनी भारत देशांतच आमी पळयलें जाल्यार एक फेस्त एका गांवांत एका रितीन संभ्रमतात, एका रितीचें प्रामुख्यता ताका आसा जाल्यार तेंचो फेस्त आनी एका गांवांत वा आनी एका राज्यांत दुसऱ्याच नमुनेर संभ्रमतात आनी ताका प्रामुख्यता दुसरीच आसता. अशें म्हणटना एक फेस्त
एका गांवांतावन आनी एका गांवाक थंयसर फरक आमकां पळोवंक मेळटा. पूण भारतांतल्या सकड हिंदू भावा भयणींक एकवटाचें फेस्त वा सामान्य जावन एकाच रितीन संभ्रमचें फेस्त म्हळ्यार दिपावळी अशें सांगल्यार कांय चूक जावचें ना. आनी हें जावन आसा ह्या फेस्ताचें एक स्पेशालिटी म्हूण येता. दिपावळी नांवच सांगचे प्रमाणे उसवाडाचें फेस्त. दिपा आमकां कळीत आसा उसवाड वा दिवो. आवळी म्हळ्यार रोव सालो म्हणटा आमी वा एक लायन. त्या देखून दिपावळी म्हणजे दोन शब्द सांगत घालता आसतना उजवाडाची साल वा दिव्यांची साल रो ऑफ लायट म्हणून अर्थ जाता. आनी हाचो प्रमुख उद्देश आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, काळजां मनां एका भक्तिकाची एका व्यक्तीची काळजां मनां काळोखांतावन उजवाडांत येवची हाडची. त्या देखून ताका भोव अर्थाभरीत नांव आसा दिपावळी. काळोखांतावन नव्या उजवाडाच्या फुडाराक हाडचें दिसलें. आतां हिंदू धर्मांत जायतीं फेस्तां आनी ताचे फाटल्यान एक पौराणीक काणी आसा. पौराणीक काणी आसा. तशेंच हे दिपावळी फेस्त म्हणटाना थंयसर 3 काणयो आसात वा पुराणां कितें आमी म्हणटा तें आसा. पयलें जावन आसा राम आनी सीतेक संबंद जाल्ले. आतां आमकां सगळ्यांक राम आनी सीते ही नांवां कळीत आसात. आतां कितें जाल्लें, हिंदू लोक फातयेता की राम जावन आसा विष्णूचो एक अवतार आनी हो कैके ताची पोसकी आवय जावन आसली तिच्या मोसराक बली जाता. आनी कसलो मोसोर, कैकेक भरता म्हणलो एकलो पूत आसलो. आनी आमकां कळीत आसा राया उपरांत ताचो अधिकार ताची राय पदवी ताच्या पुताक वता, पोसक्या पुताक वचना. आतां ह्या कैकेक एक मोसोर सुरू जाता. कितें म्हळ्यार आतां राय पदवी रामाक वेता, म्हज्या पुताक येना. त्या देखून रामाक येवच्यो हो अधिकार, ही पदवी हांवें सुकयचई आनी आपणाच्या पुताक भारताक दिवंक जाय म्हणून तिचो एक स्वार्थ. आनी त्या देखून कितें करता ते कुयुक्तेनी रामाक आनी ताच्या बायलेक वनवासाक धाडटा. कितलीं वर्सां? 14 वर्सां. आनी तिचें चिंताप कितें जावन आसलें, वनवासाक गेल्ल्या वेळार थंयसर कसल्याय संकश्टांक संपडोवन वा मनजातींनी खावन वा दाड घालन ही दोगांय नाश जातलीं आनी अशें आपणाच्या पुताक अधिकार मेळटलो म्हूण तिचें चिंताप जावन आसलें. आनी त्या देखून ती हांकां दोगांयकी वनवासाक धाडटा. आतां 15 वर्सां वनवासान आसलो रामा आनी ताची बायल सीता हे वनवासा संपोवन पाटी राजधानीक येतात. तो जावन आसा गांव अयोध्या. आनी आतां अशें ही दोगांय फाटी येता आसतना लोकांक इतलो संतोश घे कित्याक तांकां रामा आनी सीते वयर अभिमान आसलो, गौरव आसलो आनी त्या देखून थंय इतले संतोशान भरतात की ती संभ्रमतात, फेस्त करतात, फटाके पेटयतात, उजवाडाचे दिवे घालतात. आनी दिपावळी जावन आसा मुखार भावांनो आनी भयणीनो, त्या घडी ताचो एक स्मरण वा संभ्रम करचें तसलें. गूड दिपा घालतात, अलंकार आसा, पटाकी आसा, दिवे आसात. हो सर्व संभ्रम राम आनी सीतेक पाटी तांच्या गांवांत येवकार मागच्या. ही एक काणी. दुसरी काणी आसा, ह्या फेस्ताक नरक चतुर्दशी म्हणून नांव आसा. नरक चतुर्दशी म्हणून हांगासर कितें आसा गे म्हळ्यार
कृष्ण आनी ताची बायल सत्यभामाक लाभल्लें जैत संभ्रमतात. थंयसर राम आनी सीतेक जाल्यार हांगासर कृष्ण आनी ताची बायल सत्यभामाक लाभल्लें एक जैत. कितें जालें? कृष्णान नरकासुरा म्हणच्या एका सैतान रायाक जिवेशी मारलो. जैत आतां कितें करता? नरकासुराची आवय येवन कृष्ण लागीं मागता. कितें म्हणून? वय तुवें म्हज्या पुताक, वायट पुताक जिवेशी मारलाय वय, पूण म्हजे एक विनंती आसा तुजे लागीं. कितें म्हळ्यार म्हज्या पुताक जिवेशी मारलो दीस सगळ्या संवसारार लोकांनी उगडास दवरिचे. कितें करीचे? उडास कितें म्हळ्यार वायटाक दुस्पटावन सतान वा बऱ्यान जीक सोडल्या, वा वायटाचेर सताक जीक लाभलेलें घडीत म्हज्या पुताचो मरणाचो दीस अशें संभ्रम जे म्हणून त्या आवयन कृष्णा लागीं मागलें. आनी ताचो उडास ह्या फेस्ता वेळार करचो जावन आसा. म्हणजे जैताक सताक असता वयर वा वायटा वयर जोडलेली लाभलेली जैत. तिसऱ्यान हे फेस्त देशाच्या विविध भागांनी लक्ष्मी देवतेचें फेस्त जावन संभ्रमतात. आमकां कळीत आसा हिंदुवांक लक्ष्मी देवते पयशांची देवते, ग्रेस्तकायेची संपत्तेची वडविकाची एक देवते. तिचे लागीं मेळल्यार तें मेळटा म्हणून तांची आशा, तांची पातयेणी. त्या देखून भारतांतले प्रत्येक जावन बिजनेस समुदाय कितें आसा, व्यावहारीक समुदाय कितें आसा, प्रत्येक जावन गुजराती आनी मारवाडी हांकां हें फेस्त भोव प्रमुख. आनी ह्या लोकां थंय असली एक चिंताप आसा की एक भवार्थ आसा की ह्या दिसांनी ही पयशांची देवते लक्ष्मी भोव संतुश्ट जावन आसता, बऱ्या मनोभावान भरलेली आसा, उदार जावन आसा. आनी त्या देखून कितेंय तिचे लागीं मागलें जाल्यार तें मेळटा म्हणची तांची पातयेणी. आनी त्या देखून ह्या फेस्ता संदर्भी तिकाय ते पुजा करतात. पश्चिम बेंगॉलाक आमी गेले जाल्यार कलकत्ता आनी उरल्या तसल्या त्या प्रांत्याक गेले जाल्यार थंयसर हें फेस्त काळी देवते वा काळी पुजा करचे मुखांतर ते संभ्रमतात. आनी थंय कितें म्हळ्यार काळीक सगळ्या पृथ्वीची आवय म्हूण ते लेखतात. आनी त्या दीस सगळी रात मागणें उपास आनी पुजा करचे मुखांतर जागरण ते दवरतात. हें जावन आसा मुखार भोवन आनी भयणीनो मोठव्यान दिपावळी फेस्ताक आसचें बॅकग्रावंड वा पुराण कितें म्हणून आमी समजल्या. आतां हर एक फेस्त म्हणटना तातूंत थोडे रिती रिवाजी आसतात, संभ्रम आसता भायल्यान. आनी आमी दिपावळी फेस्त घेतलें जाल्यार थंयसर थोडे भायलीं आचरणां आसात. आनी ह्या भायल्या आचरणांक एक आत्मीक अर्थ आसा. तो कितें म्हणून आमी समजोवया. पयल्यान पयलें हे फेस्त घर नितळ करचे मुखांतर हिंदू भाव भयणी सुरवातात. आनी घर नितळ करचें कितें म्हळ्यार एक संकेत ध्यान मुखांतर कूड नितळ करचो. ध्यान मुखांतर देवाच्या ध्यान मुखांतर कूड नितळ करचेचो एक भायलो संकेत जावन आसा घर आनी बोवार नितळ करचो. दुसऱ्यान फेस्त म्हणटना खंडीत जावन सक्कडी बरें वस्तूर नवे वस्तूर न्हेसतात. तशें आमचे भाऊ भयणी दिपावळी फेस्ता संदर्भार. आनी असो अर्थ कितें म्हळ्यार भितरल्या आत्म्याक, भितरल्या सत्तेक वा स्पिरिताक नव्या हुरुपान नव्या उर्बेन भरचें. प्रत्येक जावन 5 वायट अवगुणांक पयस करचें. खंयचे ते? कामुकपण, राग, अबलेस, लेकावरतो हुस्को, हांकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटॅचमेंट आनी इगो. ह्या अवगुणांतावन
पयस करन, नवें चिंतापो, नवीं कामां, नवें उलोवणें आनी नवो संबंद रुता करचो जावन आसा, नवे वस्तूर न्हेसच्याचो भितरलो वा आत्मीक संकेत वा अर्थ. तिसऱ्यान घर आनी बोवार कितें करतात, उजवाडान भरतात. त्या देखून गूड दिपा उमकळायतात, दिवे पेटयतात, जावं पुरो सोप्यार, जावं पुरो मेटांनी, जावं पुरो कंपाउंड वॉलार. आनी अशें असो अर्थ कितें आसा की म्हळ्यार मोत आत्मीक संगतींनी प्रकाश बरीत करची. न्हय आमची मोत भायल्या भौतीक संगतींनी, संवसाराच्या संगतींनी भरची, बगार मोत आत्मीक संगतींनी भरची. कसल्यो त्यो संगती? शांती, प्रिती, उदारपण, सोंसणेकाय, पीस, लव, टॉलरन्स आनी जनरॉसिटी. ह्या संगतींनी मोत उजवाडान भरची जावन आसा. दिवे आसात. दिपावळी म्हणटाना प्रत्येक जावन उडासेवचो दिवे, हाका दियास म्हणटात. दियास आमी सांगले दळूचो घरा मुखार, मेटा वयर, पेळयेर, दोऱ्यार ते दवरतात. आनी ही दिया वा हो दिवो कुडीचो संकेत. कुडीचो संकेत कशें? कूड आमची हिंदू शिकवणे प्रकार 5 संगती तावन केल्ली जावन आसा. कुडीन 5 संगती आसात. खंयच्यो त्यो? तांचे प्रकार उजो, उदक, वारें, माती आनी स्पेस, खाली जागो. स्पेस म्हळ्यार खाली जागो. फायर, वॉटर, एअर, स्पेस आनी अर्थ. ह्या 5 संगतीक सांगाता घालून मनशाची कूड रचल्या म्हणून हिंदू शिकवण आमकां सांगता. आनी हे दिवे कितें सांगतात की म्हळ्यार असली कूड जावन आसा नश्वर. ती धुळीतावन आयिल्ली धुळीक पाटी वेता. त्या देखून शाश्वीत संगती जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या उजवाडाच्या दिव्यान चलोवंक जाय म्हणून तांची शिकवण जावन आसा. आनी दिवो पेटोवचे जाल्यार कितें जाय? थंयसर तेल गरजेचें जावन आसा. आनी हें तेल आत्म्याक सुचायता, आत्म्याचो संकेत. हो आत्मो सदांच देवा लागीं बऱ्या संबंधान आसा जाल्यार तांची शिकवण म्हणटा की सदांच बरो प्रकाश बरीत उजवाड दिवंक शकता. आनी उजवाड आसूंक जाय जाल्यार थंयसर कितें आसूंक जाय? थंयसर तेल आसूंक जाय. आनी तेल जावन आसा संकेत मोगाळ भावन आनी भयणीनो आत्मीक जाणवायेचो, आत्मीक जाणवाय. आनी दिवो सदांच जळतो दवरचो म्हळ्यार सदांच जागृत आसचें. पवित्र पुस्तकान जाल्यार जेजून आमकां सांगलेलें आसा, सदांच जागृत रावा, तुमचो दिवो जळतो दवरा. 5 बुदवंत देडयां बरी आमचो दिवो सदांच आमी जळतो दवरूंक आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. फेस्ताचे संकेत पळयलें, ताचें पाठतळ पळयलें. आतां ह्या फेस्ताचो गूढ अर्थ कितें? गुंडायेन येचें जाल्यार कितें? आमच्या देशांत विविध धर्माचो लोक आसा आनी तांच्या धर्माक संबंध जाल्ली फेस्तां आसात. ही सकट फेस्तांचो एक शेवट जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जावं पुरो हिंदुवांचें, जावं पुरो मुसलमानांचें, जावं पुरो क्रिस्तांवांचें. एक संगत कितें म्हळ्यार आमच्याकी उंच एक सकत आसा आनी ताका आमी देव म्हणून वखणटा. आनी फेस्तांचो अर्थ कितें म्हळ्यार फेस्तां संभ्रमचे मुखांतर आमचें मन, आमचें काळेज त्या देवा थंय केंद्रीकृत करूंक जाय, त्या केंद्रीकृत करूंक जाय. हिंदू शास्त्रा मुखांतर हिंदू धर्मान कितें आसलें म्हळ्यार हे मुनी, हे सांत भक्त तांचे पृथ्वीन सगळ्यांनी एक संभ्रमाचो, संतोशाचो एक वातावरण पळयताले. देवाचें हाजीरपण ते पळयताले. कित्याक म्हळ्यार तांचो आत्मो सदांच देवा थंय संबंधान जियेतालो. आनी त्या देखून देवाचें हाजीरपण उरल्या संगतींनी तांकां पळोवंक साध्य जातालें. फेस्तांनी परबो असल्या एका आपोवणे आमकां दिता. दुसऱ्यान फेस्ताचो वेळ गम्मात मारच्या की उरल्या दिसाच्या की सडीत मापान आमी देवा लागीं उलोवंक, देवा लागीं वेळ करचोंक एक आपोवणे दिता, आपोवणे दिता.
त्या देखून अशें सडीत वेळ करचोचे मुखांतर कितें जाता आमचें पयण असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय आनी मृत्योर्मा अमृतंगमय जाता. कितें म्हळ्यार असतोमा सद्गमय असततावन सताक तमसोमा ज्योतिर्गमय काळोखातावन उजवाडाक मृत्योर्मा अमृतंगमय मरणातावन जिविताक एक पॉयंट जाता. आनी हर एक फेस्त आमकां असलें पॉयंट करूंक आपोवणें दिता आनी हें एक पंथाफा. तिसऱ्यान फेस्त म्हणटना ह्या दिसांनी कोणाचेंय फेस्त तें जावं दी थंयसर कितें म्हळ्यार व्यापारीकरण चड जालां. व्यापारीकरण चड जातना कितें जाता कमर्शलायजेशन जाल्ले जाल्यार कितें जाता थंयसर कॉम्पिटिशन आसा. आमची फेस्तां जाल्यार पळय आमची फिरगतीची फेस्तां जावं दी आमची फेस्तां ताणें इतले स्पेंड केले इतले करचेले आमी ताच्याक इतले चड करूंक जाय. ताणें इतले लायटिंग्साक वापरले आमी ताच्याक इतले चड वापरूंक जाय. भावन न्ही भयणीनो असलें एक वाडावळ बरी न्ही. फेस्तांक संभ्रमाक आमी चडीत पयसो विबाडच्या की गरजेवंतांत विशीं चिंतून तांकां इल्लें कुमोक केलें जाल्यार खंडीत बरें जाता. आनी दिपावळी टायमार प्रत्येक जावन प्रकृतेक अपाय जाता म्हणून आमी सांगचें आसा. त्या देखून आमी आमच्या प्रकृती विशीं ती चिंतूंक प्रयत्न करूंक जाय न्हय मात्र दिपावळी हर एका फेस्ताच्या संभ्रमार. म्हाका भावनो आनी भयणीनो आनी आखरेक आमी खंयचेंय फेस्त संभ्रमतना आमचें फेस्त जावंक पुरो उरल्यांचें फेस्त जावंक पुरो आमी सिंबलातावन सिंबलायज्ड वचोचें. सिंबल म्हळ्यार कितें संकेत संकेत तावन संकेत फाटल्या अर्थाक आमी वचोचें. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें दिपावळी फेस्त टायमार कसले पुरा संकेत आसात गे म्हणून आनी त्या संकेता फाटल्यान कसलो अर्थ आसा म्हण हांवें तुमकां सांगलें. आमच्या क्रिसमस फेस्ताकच आमी आयला जाल्यार थंयसर कॅरल क्रिब कार्ड सांताक्लॉज कुसवार म्हूण जायत्यो भायल्यो संगती आसात. पूण त्या भायल्या संगतीक एक भितरल्यान अर्थ आसा. त्या देखून आमी भायल्या संगतीक मात्र चिडकोन रावनासतना थंयच आमची मोद कसय नासतना त्या संगती भितरलो अर्थ कितें म्हण आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. त्या देखून सिंबलातावन सिंबलायज्डाक बसोवंक जाय. संकेतातावन संकेता फाटलो अर्थ आमी संभ्रमूंक जाय. आखरेक मोगाळ भावन आनी भयणीनो हाचें वाचप हांवें तुमकां वाचलें आनी थंयसर जेजू म्हणालो तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. आमकां कोण उजवाड मोगाळ भावन आनी भयणीनो क्रिस्तांवांक जेजू उजवाड. आनी जेजूक ह्या जल्माक ह्या संवसारी जल्म घेता आसतना इजाया प्रवाद्यान एक प्रवाद करून ताका नांव दिल्लें आसा तो नितीसो सूर्यो. सूर्यो जावन आसा उजवाड आनी जेजूक नितीसो सूर्यो म्हणून ताणें ओलायिल्लें आसा. आनी जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो परगट करूंक आनी आमकां आपोवन व्हरूंक असततावन सताक काळोखातावन उजवाडाक आनी मरणातावन जिविताक तो जावन आसा जेजूचो उजवाड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या उजवाडाक आमी आराधन करता आसतना ह्या उजवाडाक आमी चिडकोन रावता आसतना जेजू आमकां म्हणालो तुमचो उजवाड कळशे पंदा दवरिनाकात. एक ल्हानशी मिणमिणची वात तरी खंयच्याय दाट काळोखाच्या रुमान ती आसा जाल्यार थंयसर इल्लो तरी उजवाड फांकयता. आमी त्या शाश्वीत उजवाडाक जेजूक पाटलाव करता आसतना आमचें जिवीत ताच्या मावल्यांनी भरलेलें करया. देवा लागीं सदांच त्या उजवाडा लागीं सदांच संबंधान रावया आनी त्या वेळार कितें जातलें आमचें जिवीत प्रकाश भरीत जातलें. आमचें जिवीत हेरांक उजवाड दितलें आनी त्या वेळार आमी प्रकाशतले मात्र न्हय हेरांक आमचें थंय आमी ओडटले. कशें एक मिणमिणची वात पाते वा उरलें कितें आसा ल्हानशी जिवीत तांकां आपणा तें ओडता तशें आमी हेरांक ओडटले आनी अशें आमी तशें हेरांक त्या शाश्वीत उजवाडाचे भशेन पावतले. असलें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावन मागता आसतना हांव तुमच्या सुमेस्तांचें नांवें आमच्या हिंदू भाव भयणींक एक बरें फेस्त मागता. देवाची आशिर्वादां तांचेरय आशेता. देव बरें करूं.
वळखूट पेवोन स्त्री पलचेक तया म्हाका पेली आमकां मोगान वेंगतेली मेलची ना शारो तीन दुसरी Carmel mighty earth make tongo